India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. वाढिल्ल्या एक्सपोर्ट ड्युटीक लागून आयर्न ओर आणि मँगनीज ब्लॉक्सांच्या लिजांची पावणी प्रक्रिया स्थगीत करपाचो ओडिशा राज्य सरकारान निर्णय घेतला. ताचे वयल्यान स्टील इंडस्ट्री हल्ल्या म्हूण दिसून येता. फाटल्या महिन्यात केंद्र सरकारान सगळ्या तरेच्या मिनांचेर एक्सपोर्ट ड्युटी वाडोवन ती 50% केल्या. ह्या निर्णयाचो परिणाम दिसपाक लागला. ओडिशा सरकारान 4 ब्लॉक्सांची पावणी प्रक्रिया फुडली नोटीस काडी मेरेन स्थगीत केल्या. 29 मार्च 2022 दिसा ओडिशा सरकारान आयर्न ओर आणि मँगनीज ब्लॉक्सांची पावणी जातली म्हूण जाहीर केल्ले. मजगती एक्सपोर्ट ड्युटीचेर केंद्रान निर्णय घेवन मायनिंग इंडस्ट्रीक मोठो धपको दिलो. आता 8 जुनाक ओडिशान पावणी प्रक्रिया स्थगीत दवरपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. मायनिंग इंडस्ट्रींतली सुत्रां सांगता कमी ग्रेडीचे मीन हाताळपाक प्लांट नाशिल्ल्यान भारत मोठ्या प्रमाणात कमी ग्रेडीचे मीन शेजारच्या देशांत एक्सपोर्ट करता. एक्सपोर्ट ड्युटी वाडिल्ल्यान आता कमी ग्रेडीचे मीन एक्सपोर्ट करप कशेंच परवडचें ना. केंद्रान एक्सपोर्ट ड्युटी वाडल्या म्हूण जाहीर करताच गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कमी ग्रेडीच्या मिनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटीचो इश्यू अर्थमंत्री निर्मला सीतारामना मुखार दवरिल्लो. मायनिंग मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या म्हणण्या प्रमाण गोंय मोठ्या प्रमाणात कमी ग्रेडीचे मीन एक्सपोर्ट करता. तेन्ना ह्या निर्णयाचो गोंयच्या मायनिंग इंडस्ट्रीचेर परिणाम जातलो. हे वटेन फिमीचो वांगडी हरेश मेलवाणी सांगता कमी ग्रेडीच्या मिनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी वाडोवपाचो विरोध करतना तांणी पत्र व्यवहार केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.